if those political opposition parties doesn't want to do alliance or doesn't want to go together, then Goan should understand what does it mean. एक आज दिता आन्सर एक्चुअली डिबेट जाला टॉपिक आमचे, पण या विषयाचेर आमी उलोवया. आमचे नॅशनल लिडर्स जे आसा खंयच कोणाक डिक्टेट करना. एज अ पार्टी प्रेसिडेंट आनी आमचे दोन्ही आमदार जे आसा हे डिसिजन जे कितें घेतला ते आमचे डिसिजन, ते गोंयकारांचे डिसिजन. आम आदमी पार्टी नॅशनल पार्टी आशिल्ली आनी आसुनूय ज्या तरेन घात जाला, गुजरातान जाला, हरियाणान जाला किंवा बाकीच्या जाग्यार जाला, ते समोरा समोर आसा. गुजरातान जेन्ना बाय इलेक्शन जाले 5 तांचे रिजायन जावन बीजेपीक जॉइन जाल्ले, एक आमचो रिजायन जाल्लो. जेन्ना बाय इलेक्शन डिक्लेअर जाले 5 जाग्यांचेर डिक्लेअर जाले की ह्या 5 जाग्यांचेर काँग्रेसीचे जे आमदार आशिल्ले पळय, जे भारतीय जनता पार्टीन गेल्ले, तांचे पहिले डिक्लेअर जाले. तेन्ना आमकां प्रपोजल तांणी दिले की तुमी हांगा कॅन्डिडेट घालू नाका. आमी घालेना. आमी आमचो जो अलायन्साचो धर्म आसा तो पाळ्ळो. तरी तांचे 5य पडले. आमचो मागीर डिक्लेअर जालो आनी गोपाल इटालिया ज्या जाग्यार जिखला त्या जाग्यार काँग्रेसीन कॅन्डिडेट घालो, फुल फ्लेज कॅम्पेनूय केली, तरी आमचो जिखलो. आता प्रश्न गोंयकारांचो आसा. हय, आमकां दिसता की गोंयकारांक दिसता की बीजेपीक हरोवपाक जाय. एज अ नॅशनल पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ गोवा आय एम सेइंग दॅट येस आमकांय हरोवपाक जाय. हांव म्हणटा फॉरगेट आवर नॅशनल लिडर्स, इफ दे आर देयर विथ अस, लेट अस आय ब्रिंग देम टुगेदर टुडे, टुमॉरो, डे आफ्टर टुमॉरो. 1.5 वर्स जाल्या इलेक्शनाक. Will Congress get their national leaders to go in next 8 days and say yes, we will fight this sits here and here? I'm saying this in front of all of you. Our fight is against whom? Against Bharatiya Janata Party, and to come to power to defeat Bharatiya Janata Party. ये करपा खातीर जर alliance है, then I am saying I am inviting national leaders of Congress to come to Goa, and I am inviting party president of Congress to come fix a meeting next week. Anytime. Let me complete this. I am inviting Amit Palekar to come to our meeting with us and decide this 40तले तुम्ही खंयचे लढटले, आमी खंयचे लढटले. Now let us. तू 2 महिने उरल्यात, हांचे कॅन्डिडेट डिसाइड जाता 15 दीस इलेक्शनाक उरता आसतना. How will you fight election? I am preparing for my elections for last 3 years and I am going to prepare for next 1.5 years. Because you have to go to people. 15-20 दीस तू लोकांक कॉन्फिडन्स दितलो. When Bharatiya Janata Party has already started preparing for elections, you think that alliance can be forged last minute? I am saying, because there are some ichha, don't blame us and call us as the person who are going to a party which is going to be dictating terms from the national. How sangtani national leader, amche national leaders amche constant touch on that. Apo ini, we are ready, we will do it. But don't blame us. Don't blame us to say that alliance आमी 1.5 वर्स जाल्या इलेक्शनाक म्हणलें कितें. इलेक्शनाक 1.5 वर्स जाल्यार आयज तयारी करची पडटली आनी ती जर आज तयारी करता जाल्यार आयज डिसाइड करचें पडटलें कोण खंय लढता तो. आनी ते जर तुमी करपाक तयार ना, then don't blame us that we are getting stronger in 40 constituencies. We want to get stronger to defeat BJP. Our intentions are to defeat BJP, and for that, whatever that needs to be done, we will do it. Don't let us wait for the last minute for saying that no, आम्ही तांकां टीच केला म्हणून. ते पयलीं आमी पळयलां, फाटले फाट आमी पळयलां तांणी कशे तरेन विजय सरदेसाय बरोबर अलायन्स केल्या उपरांत लास्ट मोमेंटाक ताका सांगलें 2-3 सीट. So how is that is possible? That is not going to happen. And so stop blaming Aam Aadmi Party ki national leaders are going to dictate. No. We are in Goa, we have the guidance from national leaders, we respect our national leadership and they have kept their promise and word time and again. But somehow that reciprocation has not come from Congress and that is what is worrying us. So गोंयकार शेणपाक जायना ह्या गोष्टी भितर खंयच. हे आमचे एक्सपेक्टेशन आसा and we are making that promise and that is why when we talk about Gundaraj also, we are taking this ahead as a campaign for against Bharatiya Janata Party चे गुंडाराज. कारण भारतीय जनता पार्टीचे गुंडाच खंय ना खंय तरी हे डिक्टेट करता आज की कोण खंय आसचे आनी ऑपोजिशन कशें डिवायडेड आसचे. Because their advantage, they don't get more than 32% votes or 33% votes. ते म्हणटा पळय 50% वोटां पडटा, खंय पडटा. The result show 33% vote share asa. So 67, 2/3 of Goans don't want one them in Goa. कोण शिकयता तांकां? हे बंद जातले जाल्यार आज डिसाइड करूया. चल, let us do that. Let us do what I have said. 8 दिसान करूया डिसाइड. कोणी म्हणचे न्ही की अशें हे टीम ते समजुपाचो प्रश्नच ना. I invite Elton, I invite Yuri, I invite Amit Palekar, I invite Carlos. I invite Goa Forward, I invite आमचो मनोज परब. सगळे जाण येवया, फुडल्या विकान मेळुया आनी डिसाइड करूया कोण कोण खंय इलेक्शन लढटा ते. पळय भारतीय जनता पार्टी
पत्रादेवीच्यान खंय पळटली ती खबर ना तुमकां. प्रॉबेबली पोर्चुगीज पळयल्ले पळय तशे बोटी घेवन पळोवंक आसाय की पडले जाल्यार परिस्थिती कितें जातली. कारण हे जे चोरून खाला खंय ना खंय तरी हिशोब दिवचो पडटलो आनी खंय ना खंय तरी हे भितर पडटले जे आज तांचे मंत्री आसा ते जर जातले जाल्यार यू हॅव टू कम ऑन द प्लॅटफॉर्म अँड फायट अगेन्स्ट दिस. अँड दिस कॅम्पेन इज अगेन्स्ट दोज गुंडाज ऑल्सो आर इन पॉवर. This campaign, so I don't want to deviate from this topic. I'm saying this campaign is a united campaign of goals. Let us stand by this campaign. कारण ही जी कॅम्पेन आसा हातल्यान जो आज भारतीय जनता पार्टी गोंय जाल्यार पर्सनल अटॅक सुरू केला. भारतीय जनता पार्टीची पेज पळय मरे ओपन करा न्ही. भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियल पेज ऑन फेसबुक, ऑन ट्विटर, ऑन इंस्टाग्राम कितें घालता रे? पर्सनल अटॅक ऑन माय प्रोफेशन, ऑन मी एज अ लॉयर. दिस इज द लेवल ऑफ भारतीय नॅशनल पार्टी. 15-14 कोटीची फॅमिली म्हणतात मरे ते. भिता म्हाका भिल्या कारण आम्ही ऑनेस्टली फुडें चल्ल्या. आमच्या पार्टीक भिल्या, आमच्या लिडर्सांक भिल्या. वाल्मिकी आसो, हांव आसो, आमचे लिडर्स आसो, आमचे दोन्ही एमएलए आसो. वी डोंट मिन्स वर्ड्स अँड वी विल नेवर कॉल व्हॉट इज व्हाईट और ब्लॅक एज ग्रे. ग्रे इज कलर which when it gets white and black mix get grey. We call spade a spade and we will call spade a spade.